तुवे दिलो होपा नफसरलो आयल्या संभ्रमो उतरा काळजा बरो उंड्या वळख धरो सेवे जीसरा येता परवसू तूं आमचो देव बाप मोगाचो आरामशेवण हे जिणेचो तुजे वाखणे संतोष आमचो आमच्या सुखान संतोष तुझो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जिवान जेजू थंय मोगाच्या भावा भयण्यानो पास्का काळ असो सोवा आयतार आज आमी संभ्रमता आनी आयची लितुर्जी आमकां हर एकल्याक जेजूच्या मोगान जियोंक आनी हाच्या मार्फत जेजूच्या मोगाचे खरे साक्षी जावंक खरी फळां जावंक आमकां आपोवणें दिता. सुरविल्ली पवित्र सभा खंडीत जावन जेजूच्या मोगाक खरी साक्ष जावन आसली. ताच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत सदांच सोम्याक तांणी साक्ष दिल्ली. आज आमच्या जिविताचेर आमी नदर्मान पळोवची तर जाल्यार जायते फावटी आमी ह्या संदेशांत हांव चुकोवन पडल्या. हांव म्हाका देव समेजता म्हणल्यार धोरण आमचें तें आसा. म्हजें बरेंपण मात्र हांव पळयतां, म्हजो मात्र हांव मोग करता. हेरांचो मोग करून जायते फावटी हांव चलवला. आयची लितुर्जी म्हाका तुका आपोवण दिता. सोम्या भाशेन सुरल्या पवित्र सभे भाशेन सदांच हेरांच्या मोगांत रावूंक, हेरांक आदार दिवंक आनी अशें सोम्याक साक्षी जावंक आमकां आपोवणें दिता. तर एक घडीभर आमी केल्ल्या सगळ्या पथकांची आमी सूख वळखून घेवया. हेरांच्या मोगातां सोम्याच्या मोगातां पयस केले जायते संदर्भ आमच्या जिवितांत आसात. एक घडीभर हांव सुकोवन पडली म्हूण आमी सूख आमी वळखून घेवया. देवा लागच्यान आमच्या भाव भयणीच्या बोगसांनी मागया आनी मिसाच्या बलिदानांत फावो ती बरी वांटो घेवंक आमकांच आमी आयती करया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हा उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून आनी वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या वसून बगे सदां सांगवार मुरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या श्रेष्ठा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकळूत करून आनी आमची पथकां मुगसून आमकां सस्नच्या जिविता पावों. आमेन. सोमिया काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर. महिमा देवाकूच सर्गी आनी शांती ताच्या इशा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोदेता देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखणटा. सोम्या जेजू
जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोनिया देवा देवाचे शिळे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उज्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया तू मोग मोगोसू देवा तुझ्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां तुझें जिवीत मेळोवंक ताका तुवें संवसारांत धाडलोय तातूंत तुजो मोग सारको उगडापो जालो ह्या मोगाळ बापाची आमी खरीं भुरगीं जावंक आनी एकामेकाचो मोग करून तुज्या मोगान जियेवंक जेजून बसयलो मोग असो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दे तुझे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवडकी चलयता सासनाच्या सासना दमदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप तवळ पेद्रू घरच्या उंबराशी पावतस कार्नेल ताका मुखार येवन भेटलो आनी सरपडून पांयां पडलो पूण पेद्रून ताका उठयलो ताणें म्हळें उठ हांव एक मनीस तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें जो कोण देवाक भियोन चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्याच वंशाचो जाल्यारय देवाक मानवता पेद्रू अशें उलोवन आसतनाच ताचो संदेश आयकून आसलेल्या समेस्तांचेर पवित्र आत्मो देवलो जुदेव न्हय आसल्यांचेरय पवित्र आत्म्याचें देणें वतलें तें पळोवन पेद्रू सोवे आयिल्ले सुनात केल्ले भावार्थी विचमीत जाले कित्याक ते अथवा भासांनी उलयताले आनी देवाक वाखणताले तें तांणी आयकलें तवळ पेद्रून म्हळें जसो आमकां तसोय तांकांय पवित्र आत्मो मेळ्ळो आसता तांकां उदकान स्नान दिवंक कोणीय इन्कार करयेत वे अशें तांकां जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान दिवंक ताणें फरमायलें उपरांत थोडे दीस आपणा सांगाता राव म्हूण तांणी तांचे लागीं विनंती केली देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार सर्जनंगाहुची आपली सोडवण सर्वेस पोरान कळीत केल्या सर्जनंगाहुची आपली सोडवण सर्वेस पोरान कळीत केल्या सर्वेस पोराक एक नवे गीत गाया कित्याक ताणें केल्या विचित्र ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्या जंय ताणें आपणायल्या सर्जनंगाहुची आपली सोडवण सर्वेस पोरान कळीत केल्या सर्वेस पोरान आपली सोडवण कळीत केल्या जनगाहुची आपली निताणे उकडल्या
इस्रायलाच्या घराण्या थंय ताका आसलल्या विश्वासी मोगाचो ताणे उगदास काढला सजनंगा हुजीर आपली सोडवण सर्वेस पोरां कळीत केल्या पृथ्वीचेर शेकांशेक असलेल्या लोकांक आमच्या देवाची सोडवण देखल्या सर्व निवास्यांनो सर्वेस्पराक जय जय म्हणा उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया सर्जनंगा हुजीर आपली सोडवण सर्वेस पोरान कळीत केल्या सर्जनंगा हुजीर आपली सोडवण सर्वेस पोरान कळीत केल्या साजुवांच्या पयल्या पत्रांतले वचप मोगाच्यानो आमी एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग देवातून येता जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो देवाक तो वळखता पूण मोग करिनातल्याक देवाची वळख ना कित्याक देव म्हणल्यार मोग आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी दान देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो मोग अंतू आटापून आसा आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्ही वागार देवान आमचो मोग केल्ल्यांत आनी आमच्या पातकांच्या पारीकपण दिवचे खातीर आपणाक आपल्या पुताक पाटयल्ल्यांत देवाचे उतर हे देवाचे उपकार उद्गार सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळटा म्हणटा सुमी तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगूय ताचेशी येता सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो बगे वजवां परमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका येसुम्या त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत रावो जाय म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळश्या जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास वर्त मोग दुसरो ना हांवें तुमकां फरमायलें तुमी करश्या जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात ह्या फुडें हांव तुमकां साकर म्हणना कित्याक साकराक आपलो दोनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकलें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडल्यात तुमी भायर सरून वचून फळ दी जाय उरचें तसलें फळ दिजे म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो हो म्हजो उपादेश तुमी एकामेकाचो मोग करा देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयण्यानो आयची तिनी वाचपां आमी आयकली भोव अर्थाभरीत आपुरबायची वाचपां आमच्या जिविताक आयच्या पयल्या वचपांत
आपोसल्या कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप तें आमी पळयता कशें देव जंतिलांक प्रत्येक जाण आयच्या वाचपांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे कर्नेलियोसाक आनी ताच्या घरा जमलेल्यांक पवित्र आत्मो दिता आनी ताच्या कामाक अभिशेक करता म्हणले विशीं आमी आयकले. जुदेवांचें चिंतप जावन आसलें देव केवळ जुदेवांचो मात्र मोग करता, तांकां मात देवान विंचून काडलां आनी हेर जातीच्यांक देव कांटाळटा, तिरस्कार करता म्हणलें चिंता तांचें तें आसलें. पूण आज कर्नेलियोसाच्या घरा गेल्लो भगिवन पेद्रू तो म्हणटा देव पक्षपाती न्हय, तो सगळ्यांचो मोग करता आनी आपल्या कामाक सगळ्यांक विंचून काडटा म्हणून. आयचें दुसरें वचप भगिवन जुआंवच्या पयल्या पत्रांतलें. भगिवन जुआंव बरयता देवान आमचो मोग केलो आनी आपल्या एकल्याच पुताक आमकां दिलो. कशें ताणें कुर्सान भरून आपलो मोग दाखयलो तशें आमी आमचो मोग कार्यरुपांनी दाखय जाय म्हणलें शिकोवण आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां मेळटा. आनी हाचे शुभ वर्तमानांत भगिवन जुआंव बरयल्ल्या वांजेलांत 15 अध्याय थंय आमी आयकलें देवान आमचो मोग केला आनी आपल्या पुता मारिफात आमकां विंचलां आनी आमकां क्रिस्ती जिविता मारिफात ससनाक बाळटा तसलें फळ दिवंक ताणें आपोवणें दिलां म्हणलें आमी आयकलें. तर मोगाच्या बाबा भयणीनो, तिनी आसपाचो सारांश आमी आयकलो, तर मोठ्यान आयचे वांजेलाचो सारांश आयकूंक आमी प्रयत्न करया. वांजेलाचें वाचप जुआंवचो वांजेल 15 अध्याय. जेजूच्या निमाण्या जेवणा उपरांत जेजू आपल्या शिसांक बुजोवचें दृश्य आमकां ह्या वांजेलांत आयकूंक मेळटा. वो जुआंवचो वांजेल आमी 15 अध्याय 3 वांटे करयेत. पयलो वांटो 15 अध्याय वळी 1 तावन 8 आदल्या आयतार आमी आयकलें जेजू म्हणटा हांव जावन आसा दाखवाल, तुमी फांटे देखून तुमी ह्या बरें फळ दिजय म्हणून संदेश आमी आयकला. आनी दुसरो वांटो आयचो वांजेल 15 अध्याय वळी 9 तावन 17 आनी हांगासर आमी पळयता जेजू म्हणटा तुमी फळ दिजय, केवळ फळ दिल्यार पावना, थकता तसलें बाळटा तसलें तुमी फळ दिजय आनी अशें तुमी एकामेकाचो मोग केल्ल्यांत हें फळ कार्यरुपाक हाडिजय म्हणून संदेश आमकां मेळटा. आनी ह्या 15 अध्याय तिसरो वांटो 18 तावन 25 वळ थंयसर जेजू आपल्या शिसांक जागोवन ताणें म्हणटा तुमी म्हजें शिस देखून संवसार तुमकां द्वेशितलो, पूण तुमी भियोवचे न्हय, म्हाका तुमी चिडकून रावा, हांव तुमच्या सांगाता आसतलो. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयच्या वांजेलाचेर आमी दिश्ट लावया. आयचो वांजेल 15 अध्याय 9 तावन 17 वळी. सगळो वांजेलाचो नियाळ आमी करूंक गेल्या तर सगळो दीस आमकां पावूंचो ना. केवळ एकच वळीचेर आमी नियाळ करया, ती जावन आसा 16वी वळ. जेजू म्हणटा तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडलां. तुमी भायर सन वचून फळ दिजय, उरचे तसलें फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. मोगाच्यानो, देवाच्या दोळ्या मुखार आमी समेस्त मोलादीक ताणें आमकां एक विशेष उद्देशा खातीर रचला आनी विंचून काडला. थोडे पटी आमी चिंतचे आसा देवान आमकां विंचून काडूंक ना, आमी देवाक विंचून काडला म्हणून. ती आमची चूक समजोनी. देवान आमकां विंचून काडला. ह्या संवसारांत जल्मल्ल्या आमी हर एकल्यांक आमी हांगासर जियेता जाल्यार ही जावन आसा देवाची खुशी आनी देवाची मांडवळ. देखून जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांत 1 अध्यायांत देव म्हणटा आवयच्या कुशव्यांत तुका रसच्या आदी तुजी म्हाका वळख आसली, तूं जल्माच्या आदी हांवें तुका पवित्र केला. पळय मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी जल्माच्या आदींच आमच्या आवयच्या कुशींतच आमच्या फुडारा विशीं देवान येवजोन घाल्या. देखून जेजू भगवंत मातेवाच्या वांजेलांत 10व्या अध्यायांत 29 तावन 31 वळी पर्यंत अशें म्हणटा गिरबुज्या पयशांक 2 विकतात न्हय, तरी पूण तांचे भितर एकच एक तुमच्या बापाचे कबलत विने भुंयक पडना. तितलेंच न्हय, तुमच्या मातयेचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात. देखून तुमी भिये नाकात, जायत्या गिरबुजां प्रास कितल्या की चड मोलाचे तुमी. पळया मोगाच्या भावा भयणीनो, देवाक आमी कितली मोगाची आनी कितल्या आपुरबायाची म्हूण आमी हांगा समजलें. तो आमची जतन घेता. ह्या संवसारांत आमचें जिवीत आमी पळयता जायते फावटी ह्या संवसारांत आमी हेरांक नाका जावंक पुरो. जायतीं जाण आमकां तिरस्कार करूंक पुरो. आमच्या कश्टान कोणीय आमकां गण्य करिना जावंक पुरो.
हांवें जियोच्या घरांत हर एकलो म्हाका पयस करता ती जावंक पुरो. थोडे फावटी हांवें चिंतचें आसूंक पुरो केवळ जियोच्या खातीर मात्र हांव जियेता म्हणून. अशें एका रितीच्या बेजारान हांव आसूंक पुरो. आनी ह्या दिसांनी कोरोना आयला देखून जायते आमी व्हडत्या बेजारान आसा. हर एकल्या कश्ट आसात आमी ते पळयता. पूण आमी उडास दवरी जाय. देवाक हांव जाय, देवाक हांव चड मोग आसो. ताच्या दोळ्या मुखार हांव चड मोला देखूनच ताणें म्हाका रचला. इजाया प्रावदाच्या पुस्तकान आमी वाचलें तर देव म्हणटा, तूं म्हजे दिश्टीन मोलादीक देखून तुका मान फावो आनी हांव तुजो मोग करता. भिये नाका, हांव तुजें सवें आसा. पळय, हांवें तुजें नांव म्हज्या हाताच्या तळव्यार बरोवन दवरलां. तर मोगाच्या भावा भयणो, देवान म्हाका कित्याक रचला, कित्याक विसला आनी ताणें कितें करून म्हाका आपयलां म्हळ्यार आमी सगळीं जाणा. ह्या संवसाराच्या जिविताच्या भोव मोठव्या आवदेंत आमी हर एकल्यानी थोडे फावटी देवाचो उद्देश समजून आसतना हांवें चिंतचें आसा. हांवें नांव जोडी जाय, ग्रेस्त जाय जाय, सगळ्यांनी म्हाका सलाम मारी जाय, हांव कोण म्हण हेरांक दाखय जाय इत्यादी. आनी हर एक फावटी हांवें व्हडपण आपणाक वचूंक प्रयत्न करचें हांव पळोवन आसा. पूण आमी चिंती जाय आमचें जिवीत ह्या संवसारांत केवळ थोड्याच दिसांचें. आनी उदका वयल्या बुलबुल्या भाशेन आमी जायते फावटी म्हणटा, एक घडी मातो बुलबुलो आसता, थोड्याच घडयान तो बुलबुलो फुटोवन वेता. तशें आमचें जिवीत ही नास जाता. पूण देवाक कितें जाय मोगाच्या भावा भयणो? देवाक जाय आमी बरी जिणी जियेल्ली, बरें फळ दिल्लें. म्हणजे जिवंत आसतना मात्र न्ही, मेल्या उपरांतय आमी परत जळ जाय. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू ताचे निमाणें जेवणा उपरांत आपल्या शिश्यांक तो बुजयता. ताचे सांगात आसलो जुदास येदोळसो ताका सोडून गेल्लो. 11 जाण ते सांगात आसले आनी खंडीत जावन जेजूक कळीत आसले, 11 जाण म्हाका साक्ष दितले, म्हजे विशीं ते उलयतले. देखून जेजू तांकां सांगात आपूण म्हणटा, हांवें तुमकां विसरून काडलां ह्या तेश्ट फळ दिवचे खातीर. तर मोगाच्या भाव भयणो, आयच्या वांजेलांत हांव 3 लिसांवां आमी शिकोवंक प्रयत्न करया. पयलें जावन आसा, देवान आमकां संतोश बरयत आनी खुशाल बरयत जावंक विसरून काडला. क्रिस्तांव म्हणजे संतोश बरयत, खुशाल बरयत जिवोवचो मनीस. दगदण येवं दी, कश्ट येवं दी, सदांच तो संतोश बरयत. देखून भगत पावलो फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत 4थ्या वळींत अशें म्हणटा, सोम्यात सदांच तुमी संतोश बरयत रावा. परत्यान हांव तुमकां सांगता, संतोश पावा. हें पत्र भगत पावलो बरयत आसतना तो रोमाच्या बंदीकणांत आसलो. मस्त कश्ट ताका आसले, जाल्यार तो त्या लोकांक, फिलिपीच्या लोकांक संतोश बरयत रावून कुशल बरयत रावंक तो तांकां आपोवणें दिता. वांजेलाचो तर्जुमदार विल्यम बर्कले अशें म्हणटा, क्रिस्तांव लोक सदांच सोम्याच्या आसण्यांत सोम्याच्या सांगाता जियेतात. देखून संतोशान आस जाय, कित्याक सुमी तांच्या सांगाता आसा. सुमी आमच्या सांगाता आसतना सदांच संतोश भरचें जिवीत आमचें जाय जाय म्हूण तो बरयता. सुरविल्ली पोवी सभेचेर आमी दिश्ट मारली तर जाल्यार हेच रितीचें जिवीत ते लोक जिवोवन आसले. कितले कश्ट आयल्यार, कितली दगदणी तांकां भोगल्यार, कितले मार्तीरपण तांचे मदें आसलें जाल्यार सदांच ते खुशाल बरयत आनी संतोश बरयत आसले. दुसरो संदेश आस्पद आमकां मेळचो जावन आसा, आमकां देवान ताचे इश्ट जावन विसल्यात. आमकां देवान ताचे इश्ट जावन विसल्यात. देखून आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू म्हणटा, हांवें तुमकां फरमायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडें हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो दोनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकलें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां. मोगाच्या भावा भयणीनो, क्रिस्तांव धर्मांत सोडल्यार हेर खंयच्याय धर्मांत लोक देवाक इश्ट म्हणना. ग्रेक लोकांची संस्कृती आमी वाचली तर आमी पळयता, तो लोक चिंततालो देव म्हळ्यार एक फरीकपण घेवपी एक मस्री म्हणून. जुदेवांच्या लोकांचें चिंतप आसलें देव जावन आसा परमोन्नत आनी उंच पर्वतार वस्ती करता म्हूण ते चिंतताले. पवित्र पुस्तकाची वाचपां आमी आयकलीं तर जाल्यार प्रवाद्यांचें जिवीत जावन आसलें ते चिंतताले आमी देवाचे सेवाक म्हणून. पूण आमी क्रिस्तांव कितें जावन आसा, जेजू आमकां म्हणटा, आमच्या आनी देवा मदलो संबंद इश्टागादेचो, तुटना तसलो संबंद वरतो घडतो जावन आसा आनी हाचेतून आमकां कोणाकच वेगळें करूंक जायना. तिसरो संदेश आयच्या वाजेर आमकां मेळचो जावन आसा, आमकां देवान विसला ताचो मोग करूंक.
जेजू म्हणटा जुआंवच्या वांजेलांत 13व्या अध्यायांत 3 आनी 4 वळींत हांव तुमकां एक नवो उपदेश दितां, जशें हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. भाग्यवंत कलकत्ताची संत तेरेज तिका नोबेल प्रायज मेळिल्ल्या वेळार जायते पत्रकर्ते तिच्या भोंवतणी येवन तिका सवालतांनी घालें खंय ह्या संवसाराचे समस्ये झंझट जायते जावन आसात, हाचे तर आमी कशें भायर येवचें गे म्हणून. तो तिणें दिली जागो अपुरबायाची. ती म्हणटा घरा वसा आनी एकामेकाचो मोग करा, तो सगळें समाज जातलें. वय केदळसर आमी एकामेकाचो मोग करता तो खंडीत सगळें समाज जातलें. खंयसर मोग ना, खंयसर राग आसा या मोसोर आसा, खंडीत जावन देसवाट झंझट आसतलेंच. पूण केदळ आमी एकामेकाचो मोग करता, सगळें आमी विसरता आनी एकामेकाच्या मेळींत आमी एक जाता. मोगाच्या भाव भयणो, आज आमी आमच्या भोंवतणी पळयता द्वेश हगे सगळ्यांनी बरोवन गेला. देवान आमकां नासाचे दळलाले जावन विसरून काडूनात, पूण देवान आमकां विसल्यात हेरांचे मोग करचे, हेरां खातीर जीव दिवचे मध्यस्थ जावन. केवळ मोगान मात हो संवसार जिखोवंक आमी शकतले. तर मोगाच्या भावा भयणो, भगवंत पावलो कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 13व्या अध्यायांत 13व्या वळींत अशें म्हणटा, भावार्थ बरवोस आनी मोग ह्यो 3 मात्र बाळटात, पूण हांचे मदें मोगूच श्रेश्ठ. वय मोगाच्या भावा भयणो, देवान आमकां प्रत्येक जावन एका उद्देशा खातीर विसला आनी ताणें रचला. ताणें आमकां ताजे इश्ट जावन ताचे सदांच कुशाल बरीत रावोंक, संतोश बरीत रावोंक आनी हेरांचो मोग करून ताणें आमकां विसरून काडला. तर आयचो संदेश आमी जाणा जाल्यार तर आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत सोम्येचो संदेश आमचो करून घेवंक आमी प्रयत्न करया. देवान आमकां ताजे मोगान विसरून काडला, हेरांचो मोग करून ताणें आमकां आपोवणें दिला आनी हो मोग केल्ल्यांत ताका आमी ससनाची फळां जावन आमी जियेज म्हण ताजी खुशी जावन आसा. तर मागीर आमी आयच्या मिसा वेळार ताजो संदेश आमचो करून घेवंक आनी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत ताजे खरें साक्षी जावंक आमकां आदार मेळच्या खातीर तसो जेजू क्रिस्त आमकां कृपा आनी बळ दिवन दी. आमेन. उबे रावन आमच्या बाबार्थाची उसारणी आमी करया. सत म्हणटा देवाक, सर्वभद्रा बापाक, स्वर्गा आनी तुमच्या आसनाक, जेजू क्रिस्ताक, एकल्याच पुताक, आमच्या सुमयाक, तूं पवित्र मारी गर्भे संबोलो, अवंकार मृतान जल्मलो, पोंस प्रतकादरे कोसले, ताका कुसा जोडलो, तो मेलान ताका आनी खेपलो, तो मेल्यामध्ये देवलो, तिसऱ्या मेलान तो परतून जिवान जालो, स्वर्गात सोडलो, सर्वपुत्र देवाच्या उजव्याक बसला, तेन्ना जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्याक, कथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, भक्तांचे मोक्षाने, कुडीचें जिवान कोण, ससनेचें जिवीत. आमेन. मोगाचें न्हू, क्रिस्ती जिवीत मोगाचें जिवीत. जेजू नासतना आमचे जिणेक अर्थ ना. क्रिस्ता स्विकार करन, ताचो मोग अणभोग करन, एकामेकाच्या गरजांत पावोवंक जाय अशी कृपा आतां आमी मागया. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी जेजून दाखयल्ल्या मोगाच्या वाटेन समकोण उतरान तशें करनेन जेजू साक्ष दिवंक जाय अशी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे राजकीय तशें सामाजीक मुखेल्यांनी प्रामाणीक जावन जियोवन मनशापणाच्या शेगून आनी सोर लोकांची सेवा करूंक जाय अशी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमी सोर क्रिस्ताच्या पाटला उदारांनी सुम्यान दिल्लो मोगाचो उलो पाळोवन शांती एकवट भाव बांदपणाच्या स्पिरितान एक समुदाय जावन जिवंक जाय अशी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. प्रायवंतांक पिडेस्तांक आश्वस्त जाल्ल्यांक तुजी काकळू तूं दाखय. पिडेस्तांची सेवा करच्या सर्वांक मोगान सेवा करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचे कृपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे सोर याजकांनी तांच्या तरणाटे प्रायर तुवें दाखोवन दिल्ल्या मोगाचे वाटेन चलोवन तुजे थंय एक कोटीत रावोंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जालेल्या आमी सर्वांनी एकामेकाचो मोग करून तुजे उपदेश सदांच पाळूंक आनी तुज्या पुता साक्ष दिवंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी भर आमची खासगी मागणी जेजू मुखार आमी उबारया. सांगतास मागया आमी आमच्या भोंवतणी जायते आमचे भाव आनी भयणी कोरोना पिडेन आमची वळवळटात. जायते दोळूस संवसाराक आदेश मागून सर्गींच्या राजाच्या वाटेर आसात. जायतीं कुटुंबां कश्टाक बली जाल्यांत. कितलोसो लोक आज काम नासतना पोटाच्या बुकेन वळवळटा.
ह्या संदर्भी सगळोच उगडास आमी काडया. जायत्याने आमचे लागीं मागोवंक विनवती केल्या तांचोय उगडास आमी काडया. एक घडीभर जेजू लागीं मागया. सर्गींच्या बापा, तुजो मोग सदांच आमचे ते वस्ती करूं दी. तुज्या मोगा साक्ष दिवचे तसले जिबे जियोंक आमकां आदार दी म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भेटयतावी काणीक बापा मुंड्या वायनाची, भक्तीन समर्पिता ही काणीक मोगाची. काणिका संगीत भेटयता जिणी ही आमची, स्वीकार करून पावन कर भेटोवणी आमची. स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची, मोगाचो रुक्का जावन तुका भेटोवची. सर्गीच्या देणयांनी बरजिणी आमची, कृपादी जियोवच्याक जिणी मोगाची. स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची, मोगाचो रुक्का जावन तुका भेटोवची. सर्गीच्या देणयांनी बरजिणी आमची, कृपादी जियोवच्याक जिणी मोगाची. म्हज्या भाव बिनू म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदिवदा देवा बापाक म्हणटा तसलें सामन मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पयसुच्या तवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, कोणेय जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो, ताचे परस व्हड मोग ना म्हूण जेजून आमकां उगडास केला. आनी ताणेंच न्हय इश्टा पासत पूण दुस्मना पासत कुर्सार आपलो जीव दिलो. ह्या जे उतरावरत्या मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिता आनी ताच्या बळान तीच मोगाची वाट धरूंक आमकांय फावो कर मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमे दे सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामे करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर खळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. ओ काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्नाच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो, तेन्ना आपूण करो ह्या खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशान उल्हास सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. दळबाराचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. पूण सर्गी तुका जय जय. पूण सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं दी ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची.
तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी खरडाचें हें रगत, पतकंचें बक्षांनी मेळच्याक तुमची पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. जीवन झाला, जेजू नव्याने तरो, जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्याने तरो. बाप्पा जेजूच्या मरणसणी पुन्हा जिवांतपणाचो आमी भक्ती म्हणून उडास करताव आनी हो जिवीत सोडूंडो आनी सोडूणेची खालस तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तूं सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कुडा रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळीं ह्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनरुज्जीवांत पुनसो बरोबर सुदारून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर, तांकां आनी दिश्टगती मेल्या समेस्तां तुजें परजळेत मुखामोळ पळोवं फोब कर आनी आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अंकुआर देवाची माया सांगाती, भगवन जुजेती सोपती, भगवन दमदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोबो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा, सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. आमच्या सोडून आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना आतां आमी दीर घेवन म्हणोया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिताव तशें आमची पथकां मुगोस आनी आमकां तळणेंत पडोवंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया कुणे जिवितां सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें बरवशन उतरयतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटी सरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटय. महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आराज वडकी चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां खाल तुमची सव्या आसून माया मोगाचो गुटचण एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ताचे जेवणाक ह्या मेजाबुदी हजर आसावन ती आमी समेस्त सुभागी. म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता.
जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी अत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा हें म्हणपाक येव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजूचे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका नाकाय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेना हांव ताचे विणे. मोग तुजो पुरो सोम्या, मोग तुजो पुरो इसले गोन जीव दिलोलो. मोग तुजो पुरो भुंय आकाशरो सोम्या, भुंय आकाशरो मोगाळजांत पेटोवन आसो सासार पासो तुरो. मोग तुजो पुरो सोम्या, मोग तुजो पुरो इसले गोन जीव दिलोलो. मोग तुजो पुरो भुंय आकाशरो सोम्या, भुंय आकाशरो मोगाळजांत पेटोवन आसो सासार पासो तुरो. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या आज्ञा पळोवन जेजू तुज्या मोगान सदांच येयलो, तशेंच ताच्यो आज्ञा पळोवन आमी ताच्या मोगान जियोवची म्हूण ताणें आमकां सांगलां. सदांच पूण बोकन ह्या सातोळ्यांत ह्या ताच्या उतरां प्रमाणें चलोवन आमचें चालतें किरकोळ जिवीत बाळटा तसल्या फळांनी सुफळ करूंक आनी अशें जिजून बसयलो संतोश आमचे भितर सांबाळूंक आमी अत्रेक थाव. ह्या खातीर तुज्या मोगाच्या आत्म्याक आमच्या काळजांनी जियोंक धाड म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वसुन्यात क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. आलेलुया, आलेलुया. देवाचे वडुपकार. आलेलुया, आलेलुया. घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गाव संतोषाची सोम्या तुका हांव वणिता. हर एक म्हज्या सुख संतोषा सोम्या तुजो सांगाक सोदता. हर एक म्हज्या कश्टा
सोम्या तुझो आधार मागता हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांवें वाचता भक्तीन घेता गांव संतोषाची सोम्या तुका आवडीता मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरे आशीर्वाद आमकां Bagin kusaci kurvein oram kam chitwa am chandis mantlin bapat shibtaci ne poitat mit chinavi amen